निरंकाल बेतोडेच्या वानरमाऱ्यांक लागपी गरजेचें सामान दिवपा खातीर समाजीक संस्था आनी लोकप्रतिनिधींनी फुडाकार घेवचो म्हूण आदिवासींचेर अभ्यास करपी डॉक्टर गणेश देवी उलयला। वानरमाऱ्यांक अनुसूचित जातीचो दर्जो मेळचो म्हूण हायकोर्टांत याचिका घालची म्हूण ताणें सुचयलां। हें प्रकरण आपूण राष्ट्रीय समाजीक न्याय समितीच्या कानार घालतलो म्हूण डॉक्टर देवी उलयलो। How to get justice for them? The justice has three components. One is they should be able to live there without any fear of further attack. The second is for the harassment they face, they should be given compensation by the state because it is the state's responsibility to protect life and security of individuals. And the third is more important than both, is to build a capacity in the community to protect itself. Because for how long can you or groups like yours keep protecting them? Should file a case in the High Court, and they should form a self-help group. These two things must happen at the same time. What I will do is I was heading the national committee advising the Prime Minister on such communities, and I will use that office, and from that position I will write a letter to the Ministry of Social Justice in Delhi. इतले मजगतीं डॉक्टर नरेंद्र दाबोळकर, डॉक्टर गोविंद पानसरे आनी डॉक्टर कलबुर्गीचो खून करतल्यांक ख्यास्त करपाक खास न्यायालय नेमचें म्हूण परिशदेन थाराव घेतलो। मडगांवां रवींद्र भवनांत चलिल्ले हे 2 दिसांचे परिशदेन 9 थाराव पास केले। We have 9 resolutions as the resolutions of the Dakshinayan Rashtriya Parishad. Sanatan Sanstha, which has its headquarters in Goa, is spreading communal hatred, and its followers are allegedly connected with the assassination of Dr. Narendra Dabholkar, Comrade Govind Pansare and Professor M.M. Kalburgi. We resolve to demand that the culprits involved in murders of Dr. Dabholkar, Comrade Pansare and Professor Kalburgi be speedily arrested and put on trial, and that a special court be designated for the purpose of trial of the assassins. पुणेटा खातीर सावियर डायस। बोगदा वास्को ट्रक आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटांत एकली बायल क्रिटिकल जाल्या। मार लागले ती लालमणी जयस्वाल। ती स्कूटरीर फाटल्यान बशिल्ली। ट्रकान स्कूटरीक मोखले उपरांत ती चलत्या ट्रकाच्या टायरा पोंद गेली। ट्रक खंय तिच्या पांयावेल्यान गेला। तिका चिखले हॉस्पिटलांत व्हेल्ली। क्रिटिकल जाल्ल्यान उपरांत बांबोळी जीएमसींत घाली। टिपर वाला से हुआ सर, मैं उधर से आ रहा था, टिपर वाला ऐसा मैंने धक्का मारा और भाभी उधर गिर गया, टायर के नीचे आ गया। टायर के नीचे नहीं, हम लोग गाड़ी से आ रहा, टिपर वाला मार दिया तो मैं ये साइड गिरा, भाभी ये साइड टायर के पास गिरा। ती बायल हांगा रस्त्याचेर पडलेली आसली, तिचे पांय इंजर्ड आसले। एकूण ऑन द स्पॉट आमी 108 कॉल केलो। ती ऑन द वे येता म्हणसर आमी ताका स्ट्रेचर घालून भितर घातली 108 आनी ताका आमी चिखले मेडिकला खातीर धाडल्या। इतल्या मजगती पणसवाडी नावेली साखळे 2 मायनिंग ट्रकाचो एक्सिडेंट जालो। एक लोडेड आनी एक ट्रक खाली आशिल्लो। लोडेड ट्रक खंय बरोच स्पिडीर आशिल्लो। कंट्रोल गेल्ल्यान एक्सिडेंट जाला म्हूण सुत्रां सांगतात। ट्रकाच्या ड्रायव्हरान सुवाती वेल्यान फुज्जो काडल्यो। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी देवेंद्र गांवकार। वास्को बीजेपींत आमदार कार्लुसा आड वारें व्हांवता। वास्कोचो आमदार निवडून हाडिल्लो तेन्ना ताचे कडच्यान खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो, मात कांयच कामां जाल्लीं ना म्हूण वास्कोचो नगरसेवक आनी बीजेपीचो कार्यकर्तो दाजी साळकार उलयला। तांणी वास्को युवा मेळावो घेतलो। वास्को बीजेपीची तिकेट दाजीकच दिवंक जाय म्हूण मेळाव्यांत तरणाटे उलयल्यात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जेन्ना 5 वर्सां फाटल्यान इलेक्शनां आमी आयिल्ले तेन्ना आमचोच आमी एमएलए निवडून हाडिल्लो आनी आमच्यो खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो, तुमच्यो आशिल्ल्यो तश्यो आमच्योय आशिल्ल्यो। म्हाका ताचें वायट उलोवपाचें ना हांगा, पूण हांव फक्त अपेक्षांचें उलयतां की आमकां खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो। आमकां दिसतालें की वास्को सिटी बरी जावची, वास्को सिटीन बरें गार्डनां जावची, वास्को सिटीन बरें ग्रावंड जावचें, एक सुंदरसो पॅविलियन आसचो, हॉटेल आमचो वाड्यार एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावचो। म्हणजे सगळे आमचे विचार खूब बरे आशिल्ले, आमच्यो अपेक्षा खूब आशिल्ल्यो आनी तसो आमचे कडेन सहकारूय आशिल्लो। आमचे कडेन निमित्त नाशिल्लें सांगपाक की बाबा आमचे कडेन सेंटराक आनी खंयचो सरकार आसा, स्टेटीक आनी खंयचो सरकार आसा। आज जेन्ना सगळे गोश्टी आमचे कडेन आशिल्ल्यो,
तेन्ना वायट दिसता की आज वास्कोन जाय तशें डेव्हलपमेंट जावं नाल्यार खंयच्याच भुरग्यांची कामां नॉट जावना म्हणून युवक आमचे कडेन येतात तुमचे युवकां कडेन आमी गेल्ल्या शारांत की आमकां वोट दियात म्हणून आनी जेन्ना तांची आज कामां जायना जाल्यार मनान खंय तरी आमकांच हें दिसता की आमी खंय तरी चूक केली म्हणून आज तुम्ही पळयात दाबोलीम पळयात नाल्यार आज मुरगांव पळयात डेव्हलपमेंट कशें पास जालां लोकांच्यो नोकऱ्यो पळयातले आमचो प्रतिनिधी अजून खंय तरी चुकला काय कितें अशें कोण सांगला की आमी बीजेपी सोडली अशी म्हाका दिसना कोण बीजेपी सोडल्या आमी सगळे जे हे आसा पळय इवन दाजी आसा सावथ गोवाचो वायस प्रेसिडेंट सो आमी दाजीक प्रमोट करता की आयचो जो आमदार आसा तो बीजेपीचो अजून काय फायदो ना कित्याक तेणी कांय डेव्हलपमेंट करून आनी सगळे युवा मोर्चाचे कार्यकर्त्यांक सिनियर कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक तेणी दुखयला सारको म्हणजे दुखयला इन्सल्ट केला तेणी कार्यकर्त्यांचो दुसरी गोष्ट म्हणटा पळय की आमी केन्ना तेच्या द्वारान गेले इन्सल्ट करप म्हणजे कार्यकर्त्यांचे कितें काम आसता ते कार्यकर्ते जाणटा म्हणटा पळय आमी तसो आमचो कार्यकर्तो दाजी साळकर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की आमचो मान दवरून दाजी वास्कोची तिकेट बीजेपीची दिवची म्हणून. खबरांची तरंगात सोंपता ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.